मान्यतायेन 2 कविता सादर करता. ताणी एक म्हणिल्ली हांव 2 वाचतां. पयली जी कविता आसा तिचें नांव हांव द्रौपदी. तेन्ना भर राजसभेत कुळाची राजघराण्याची मान मर्यादा हुपून दुःशासनान म्हाका केष्ट्यांक धरून ओडून हाडली. तेन्ना भर राजसभेत कुळाची राजघराण्याची मान मर्यादा हुपून दुःशासनान म्हाका केष्ट्यांक धरून ओडून हाडली. द्यूत हारिल्ले आनी त्या द्यूतांत म्हाकाय पणाक लावन हारिल्ले म्हजे 5 घोव म्हजे वस्त्रहरण जाता ते पळोवन इलाज नासून वगीच रावले. धन्याच्या खाल्ल्या मिठाक जागपी दोळे तोंड धापून रावले. मान सकयल घालून तांकां असहाय्य पळोवन श्रीकृष्णान म्हाका वस्त्र दिलें. म्हजें वस्त्रहरण करपी तो दुःशासन थकलो. पूण आयज म्हजें सगळ्याकूच वस्त्रहरण करपी दुःशासन मात कसोच थकना. वस्त्रहरणा वांगडाच म्हजें अब्रूहरणूय जाता. पूण म्हाका वस्त्र दिवपी कृष्ण आयज आपलेच राधेचें चलिल्लें वस्त्रहरण पळोवन दोळे धापून हात बांदून सगळें सोशीत आसा. धर्म आयज न्याय दिता दोळ्यांचेर काळी पट्टी बांदून. अत्याचारान भीमाचे गदेचें वजन ल्हव केला. भ्रष्टाचारांतर अर्जुनाच्या धनुष्याची दोरीच तोडल्या. नकुळाची तरसाद कळमेल्या आनी सहदेवाच्या भाल्याचे पातें आयज तीर साधता निर्दोशांचो. हय हांव द्रौपदी उलयतां. आयज जिचें खिणाक वस्त्रहरण जाता तेदे वेळार उज्यांतल्यान जल्माक आयिल्ली आयज उजो जावन वस्त्राक पडिल्लो हात लासून उडोवंक नारीची नारायणी जावपी हांव द्रौपदी. म्हजी दुसरी कविता आसा. हें एक गीत आसा. 2 कविता विसंगत अश्यो. एक उजो लावपी, दुसरी उदक घालपी. कवितेचें नांव तूं येतलें म्हूण वारो आतांच सांगून गेला. खबर ही पोरसांतल्या पानां फुलाक कळ्या. पारजत गुलमोहर ना गो म्हज्या दारांत. फातर काटो तोपत म्हूण चिचेन पानां दाळ्या. सतरंज गालीचो ना गो म्हज्या घरांत. पांय म्हेळे जायत म्हूण शाल म्हजी दाळ्या. रुप्या पात्रां ना गो म्हज्या रान्नी घरांत. तान भूक निवोवपाक मातये भाणी दाळ्यांत. येवचें आसल्यार यो मोगा ह्याच म्हज्या घरांत. मोग तुजो सांबाळपाक काळजा कूड जाळ्या. देव बरें करूं.